Since there was only one candidate for the post of Sarpanch, voting was not necessary for the post of Sarpanch. Presiding officer declared that Bingil Gabriel Fernandez, house number 12, Madlamas Mazre, as daily unopposed elected as the Sarpanch of Village Panchayat Mazre. Present sir. एक एक्शन असा. टोटल ह्या जाताना इलेक्टेड मेंबर सरपंच जाताना अनअपोज एज अ सरपंच म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल आज देवाक आर्गां दिता की आयचो दीस फावो केलो देखील आनी तशेंच सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा पंच मेंबरां किरण रॉबर्ट महेश अमित विशाल चेतना संपदा आणि राजेश आम्ही आता जेन्ना 2 वर्सां जाली हांगा पंचायतीन आमी बरे भाशेन सगळे बारबर रावन आमी काम केलें हें केन्नाच जावंक ना की कोणाक तरी ट्रीट बॅड केलो पयलो सरपंच आमचो अमित सावंत जाल्लो तेणें आमकां बारोबर येयलें बाला आहालो तेणें बारोबर घेतलें की ना की मातशें वयर काला जालें ती सगळे जाण जाणान आनी हेंच्या सहकारान हांवूय ही पंचायत त्यांच्याच हेल्पान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आयज जी मिटींग जी स्पेशल कॉल केल्ली एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत BDO ऑफिसर तो प्रिजायडिंग ऑफिसर भिवा ठाकूर प्रिजायडिंग ऑफिसर आसलेलो आनी आयज ऑफिशियली जे इलेक्शन जे कंडक्ट जालां फॉर द वेकंट पोस्ट ऑफ सरपंच ऑफ विलेज पंचायत मांद्रे ताचो सरपंच आयज युनॉनिमसली अनअपोज्ड आमचो फ्रेंड म्हणटा तसो जी डेप्युटी सरपंच आसा ती आता आसा तीच रावतली काय हेंच्या पैकी कोणा पैकी स्प्लिट करून डेप्युटी सरपंच जेका तेंच्यांनी लास्ट टर्म अडेज वर्सां टायम दिल्लो टर्म दिल्लो ती टील 31 डिसेंबर मेरेन आसतली. आतां पॉलिटिक्सान कितेंय जावं शकता म्हाका 24 आवर्सान उलयला सांजे वचून एका 6 वरान उलोवंक शकता सो पॉलिटिक्सान हांव कितें उलयना चड सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स की पंचायत कोणाची तेचेर एक हांव एक क्लॅरिटी दिवंक सोदता. आयज आमी जेन्ना प्रशांत नायकाक हें केल्लो की 6 जाणांनी ताका ड्रॉप केल्लो आनी नो कॉन्फिडन्स मोशन जालें ताचे उपरांत आमी आमदाराशी गेल्ले कित्याक जेन्ना आमी मांद्र्यान कसलें काम करता कितें करता आमदाराचो हो आशिर्वाद जावप आनी नाजाल्यार मातशें तें बरें जावचें ना. सो तुका सांगपाक सोदता हांव जेन्ना प्रशांत नायक आमी ताका देंवयल्या उपरांत आमदारान आमकां रिक्वेस्ट केली की पंचायत चलयतना सगळ्या मेंबरांक वांगडा घेवन चलया. ताका लागून हांवें तुका सांगलें की आमी सगळे वांगडा आसात आनी सगळ्यांक आमी टर्म दिला सो आमी तेशी उलयल्या बी आनी हेचे फुडें केन्नी गरज पडली पंचायतीक जाल्यार आमी अवश्य आमदाराशी वयतले.